नव्या वर्साची सगळ्या गोंयकारांक परबी. हे नवे वर्सू तुमकां सुखाचे, समाधानाचे आनी समृद्धीचे जावं ही देवा लागीं मागणी. शुभेच्छूक वेन्झी वेगस, आमदार बाणावली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कारवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी येवकार दितना एक जाणविकाय करून दिता की आमची जीण म्हळ्यार कितें फकत पॉलिटिक्स, समाजकारण, संस्कृतीच न्ही, ताज्या भायरी जे आवाट आसात, विशेषतः विज्ञान, तंत्रज्ञान, मेडिसीन हे क्षेत्रय आमकां लागतात आनी त्या विशयाचेर आमी सतत चर्चा करतात. आज असो एक खास संशोधक गेस्ट आमचे मदीं आसा आनी ताजें पळय जें क्षेत्र इतलें वायड, इतलें वेगळ्या म्हणजे हांव अशें म्हणन की सामकें वेगळे तरेचें आनीक आमकां अजाप करूंक लावपी अशें क्षेत्रांत तें खूब अशें इवॉल्व जायत आसा आनी ताजेर एक गोंयकार मनीस अमेरिकेक बसून संशोधन करता. हें आमचे खातीर खूब अशी अप्रूप गजाल आनी अद्वितीय अशी गजाल अशें हांव मानतां आनी तुमच्या हांव ताची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात डॉक्टर संतोश शेळेकार. संतोश शेळेकार बाब हे गोंयांत मेडिकल कॉलेजींत शिकले, ते आज अमेरिकेंत ब्रेन सायंटिस्ट म्हणून काम करतात. अमेरिकेच्या एक सगळ्यान व्हडल्या इन्स्टिट्युशनान तांचें संशोधन चालू आसा. कॅन्सर सयत ब्रेनाचे कॉन्शियसनेस हाजे संदर्भात ते वेगवेगळे माखनां तयार करतात, त्या संदर्भातले पेटंट मेळोवपाक प्रयत्न करतात. दोतोर, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी ही मुलाखत दिवपाक तुमी मान्यता दिली पूण हांव काळजांतल्यान तुमचे सगळ्यान पयलींच हांव उपकार मानतां. दोतोर बाब, आमकां सांगात की हें ब्रेन कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कितें? कॉन्शियसनेस म्हणटा ते एक सामकें कठीण प्रश्न आसा जो आतां 2000 वर्सां ताजेर विचार चल्ला. मोस्टली पयलीं फिलॉसफर्स सगळे आशिल्ले पळय तांच्या मदीं चलिल्लो. आमच्या हिंदू फिलॉसॉफीनूय बी तो खूब माधवाचार्य, मागीर चरक, चारवाक रादर अशा मनशांनी ताजेर विचार केल्लो आसा. आदी शंकरान विचार केल्लो आसा. आनी त्या भायर सगळे वेस्टर्न फिलॉसॉफर्स म्हणजे